नमस्कार. पोळ्या प्रुडंट खबरो. 7वो वेतन आयोग लागू करतले जाल्यार सरकाराच्या तिजोरेन फावो तितलो पयसो ना. 1,500 वयर नव्यो नोकऱ्यो सरकारान दवरल्यो स्थगीत. एनिमल हजबंड्रीच्या कोपाड्ड्या आनी धाड फार्माचेर एंटी करप्शन ब्रांचीची रेड. गैरकारभाराविशीं कागाळीची दखल. कामधेनू आनी खावडी विशींचे म्हत्वाचे डॉक्युमेंट जप्त. नोटबंदीचेर संसदेन बोवाळ. प्रधानमंत्र्यान मागले लोकांचे सल्ले. अर्थमंत्री म्हणटा निर्णय बऱ्या खातीर. नोटबंदीचो निर्णय अर्थवेवस्थेक घातक म्हणटा काँग्रेस आनी आप. इस्माक डायस दुबावीत मरण प्रकरणात हायकोर्टान डायस कुटुंबाच्या आदोगादाक तपासांची कागदपत्रां पळोवपाक दिली परवानगी. हेर कोणाकूच मेकळीक ना. आम आदमी पार्टीच्या उमेदवारांची 5वी लिस्ट. नावेलीच्यान सिद्धार्थ कारापुरकार, कुमार जुवेच्यान प्रकाश नाईक, केपेच्यान मॅन्युएल कुलास, साळगांवच्यान प्रदीप पाडगांवकर. आणि एफसी गोवाक ब्रेस्तारा डू ऑर डाय मॅच. तिसऱ्या आयएसएलान एथलेटिको दी कोलकाताची झिकोच्या पंगडाक चॅलेंज. सातवो वेतन आयोग लागू करतले जाल्यार सरकाराच्या तिजोरेन फावो तितलो पयसो ना. ताका लागून 1,500 वयर नव्यो नोकऱ्यो सरकारान स्थगीत दवरल्यात. ह्या आदेशाचो कंप्लायन्स रिपोर्ट सगळ्या खात्यांनी 3 दिसां भितर कर्मीक खात्याक पावोवपाचे आदेश दिल्यात. 7व्या वेतन आयोगाच्यो शिफारशी चालीक लायतलो जाल्यार गोंय सरकाराच्या तिजोरेंत फावो तितलो पयसो ना. ही गजाल आतां स्पश्ट जाल्या. मंगळारा सरकारान काडिल्ल्या आदेशांतल्यानूच सरकारी तिजोरी खाली आसा हे उक्ताडार आयला. त्या खातीर 7वो वेतन लायतना सरकारी तिजोरेचेर आनीक भार पडचो न्ही म्हूण सरकारान मंगळारा एका आदेशा वरवीं सगळ्या खात्याच्या आनी एडेड संस्थांच्या नोकर भरतीच्या प्रक्रियेचेर बॅन घाला. सरकाराचो आदेश आसा तो असो: 23 नोव्हेंबरा सावन सरकारी खाती, महामंडळां, PSU, एजन्सी आनी सरकारी एडेड संस्थांच्या नोकर भरती प्रक्रियेचेर बॅन. लेखी परीक्षा, तोंडी परीक्षा, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट ऑर्डर ह्यो नोकर भरती प्रक्रिया स्थगीत दवरपाचो आदेश. रेग्युलर, टेम्पररी, दिसवड्याच्यो आनी हेर प्रकारच्या सगळ्या नोकर भरतींक हो आदेश लागता. पब्लीक सर्व्हिस कमिशना अंतर्गत चालू आशिल्ल्या नोकर भरतींक हे आदेश लागना. 6 म्हयन्यांच्या कंत्राटी नोकर भरती वा आदल्या कंत्राटी कामगारांच्या एक्सटेन्शनाक हे आदेश लागनात. कांय खात्यांचे सामके गरजेचे आनी म्हत्वाचे सुवाती भरपाची गरज आसा जाल्यारच कर्मीक खातें आनी वित्त खात्याच्या मान्यतायेन ती करपाक जाता. शैक्षणीक संस्थांच्या बाबतीत तांकां लागपी खात्यांनी तांकां खरेच गरज आसा काय ना ते पळोवचे आनी मागीरूच कर्मीक खातें आनी वित्त खात्याच्या मान्यतायेन नोकर भरती करपाक मान्यताय दिवची. ह्या आदेशांत हेर कांय गजाली जाग्यार घातल्यात त्यो अश्यो: सगळ्या खात्यांनी आपापल्या खात्यात स्टाफाच्या गरजेचेर अभ्यास करचो. त्याच बरोबर खात्यान चालीक लायिल्ल्या येवजण्यो आनी कार्यक्रमांनी आनी स्टाफाची जाय तशी फेररचणूक करून घेतल्या काय ना ती तपासची. त्या खातीर ADR खात्याची मजत घेवची. ह्या आदेशान कांय मंत्री आनी कॅबिनेट दर्जाच्या ऑफिसरांकूय फटको बसतलो. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. कोपाड्ड्या आनी धाट ह्या एनिमल हजबंड्रीच्या फार्माचेर एंटी करप्शन ब्रांचीन रेड मारली. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण कामधेनू येवजण आनी गोरवांच्या खावडी विशींचे म्हत्वाचे डॉक्युमेंट ACBच्या हाताक लागल्यात. ह्या सरकारी फार्माचेर ही पयलीच धाड. प्रुडंटान हाचे पयलीं स्टिंग ऑपरेशन करून कोपाड्ड्या फार्मावयल्या गैरकारभार एक्सपोज केल्लो. कोपाड्ड्याच्या फार्मात मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर कामां चलतात म्हूण एका मनशान एंटी करप्शन ब्रांचा कडेन कागाळ केल्ली. हे कागाळीची दखल घेवन ACBन 2-4 दिसां पयलीं धाड घाली. धाडीत पुलिसांनी कामधेनू येवजण आनी गोरवांच्या खावडी विशींचे बरेच डॉक्युमेंट जप्त केले. पुराय प्रकरणाची खोलायेन चवकशी चल्ल्या, मात अजून FIR रजिस्टर केल्लो ना. कोपाड्ड्या आनी धाट ही दोनूय फार्मां एकाच वेटरनरी डॉक्टरा कडेन आसात. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण तो थंयच्या उत्पादनांचे ऑक्शनय करना. 10 वर्सां जाली तो त्याच पोस्टार आसा. कामधेनू येवजणे खाला मेळपी गायी कमी दर्जाच्यो आनी खावडय बाबत म्हूण चडशा शेतकारांची कागाळ आशिल्ली.
प्रुडंटान यापैली कामधेनू आणि खावड प्रकरणात सरकारी फार्माचेर चलपी गैरप्रकाराचे स्टिंग ऑपरेशन केल्ले. कमी दर्जाचे खाण आणि कमी दर्जाचे गायींक कशे तरेन शेतकऱ्यांच्या गळ्यात बांधतात ताची स्टिंग ऑपरेशन केल्ले. आता एका मनशान कोपड्ड्या आणि धाड फार्मात चलपी गैरप्रकारांची कागाळ करताच एसीबीन रेड मारली. चौकशी चल्ल्या. शेतकऱ्यांच्या व्यवसायाकडे आणि जनावरांच्या जीवाकडे खेळ करप्यांचेर कारवाय जातली वा ना ते चौकशे उपरांतच कळटले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. नोटबंदीचेर मोदी सरकाराक घेरपाक विरोधक राष्ट्रीय पावण्यार एक जाल्यात. लोकांक त्रास जाता म्हूण सांगून संसदेन बोवाळ आणि कामकाज सेगीत स्थगीत जाता. हे फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सरळ जनतेक उलो मारला. नमो ॲपाचेर नोटबंदी विशींचे 10 प्रस्न घालून लोकांनी ताच्यो जापो दिवचे म्हूण मोदीन आवाहन केला. इतले मजगतीं गोंयच्या आपान मोदीचो निर्णय अर्थवेवस्थेक घातक म्हूण टिका केल्या. नोटबंदी सारको इतिहासीक निर्णय सिक्रेट दवरून घेवप मोठे आव्हान आशिल्ले अशें अर्थमंत्री अरुण जेटलीन म्हळां. ताणें विरोधकांचेर फोग काडलो. निर्णय कितना बड़ा है इसको हम लोग सोचें. आप कल्पना कीजिए कि इतना बड़ा ऑपरेशन और उसको सीक्रेट रखना. छपाई हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार हो गया, केवल 24 घंटे का ब्रेक. इतना कठिन निर्णय और उसका कार्यान्वयन करना. और स्वाभाविक था कि जब करेंसी बदली जाएगी तो पहले कुछ दिन लाइन्स लगेंगी, धीरे धीरे कम होती गई. अब हमारा प्रयास है कि जैसे शहरी क्षेत्रों में थोड़ा सामान्य स्थिति बढ़ रही है, तो अगले कुछ दिन केवल ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर अधिक हमारा कंसंट्रेशन हो, क्योंकि रबी का सोइंग सीजन है कि लाखों करोड़ रुपया जो कैश में घूमता था आज बैंकिंग व्यवस्था में आ गया. This bold initiative will achieve the intended objective of cutting off financial support to terrorists and extremist organizations. The poor and the common man of the country and the honest people have made the most profound statement ever made in India's history in the recent times, that they don't mind putting up with the short-term inconvenience for larger good. They are queuing for better India. नोटबंदीचो निर्णय अर्थव्यवस्थे आड म्हूण काँग्रेस आणि आपाची टीका. The Prime Minister, through this decision, without weighing the fallout, the consequences, has unleashed financial anarchy. Can you run an economy without liquidity in the market? You can't, by any economic sense. That is the point. But whether the government is actually doing good will be apparent. But what is going to be more dangerous is whether the BJP has a plan to take care of the immediate consequences, and it looks like it doesn't. So this happiness is going to turn into unhappiness, and unhappiness is going to turn into anger. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक ब्रेक.